जी कार्तिक शुक्ल पंचमी इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद स्वामी जय तिरोभाव दिवस या प्रयुक्त आम्ही आज श्रीला प्रभुपाद आणि तांगेल प्रवचनांत कोट केलेले इम्पॉर्टंट भगवद्गीते श्लोकाच पारायण करता सची गीता महात्म्य सांगून आम्ही आईची पारायण सुरू करूया. गीता महात्म्य सांगू कामगेल उठसची श्रीमती माया नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण वरदे माताजी. ऐकपटनावा वै वै माताजी. अथ गीता महात्म्यं गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद माया नायक माताजी. तुमगेले एक आवाज आणि ऐकूचेच मस्त खुशीच विषय. मस्त धन्यवाद. मस्त भक्तीनं भावपूर्ण जाऊन तुम्ही रिसाईट केलाय. मस्त धन्यवाद. आता आमगेल पारायण आम्ही सुरू करूया. दोन्ही अध्याय सांगू का आमगेल उठासची 11th 13th आणि 14th श्लोक सांगू का स्फूर्तिपै माताजी. तशीची 20th 40th आणि 59th श्लोक सांगू का सची आशलता प्रभू माताजी. स्फूर्तिपै माताजी तुम्ही असच बा रेडी. एक मिनिट माताजी, एक मिनिट. हरे कृष्ण माताजी. 11, 13 and 14 है ना. 11th 13th 14th श्लोक स्फूर्तिपै माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत. हरे कृष्णा. 20th 40th आणि 59th श्लोक आशलता प्रभू माताजी. सांग वे माताजी. वै वै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः सवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 3 9th आणि 14th श्लोक सांगू का गंगा कुडवा माताजी सची आणि 21st आणि 27th श्लोक सांगू का नरसिंह कुडवा प्रभू सची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 1 to 3 ಶ್ಲೋಕ ಸುಮಿತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. 6th 7th 8th 9th ಶ್ಲೋಕ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. 11th 13th आणि 34th श्लोक भव्या पै माताजी. सुमिता भट माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. भव्या पै माताजी. 11th 13th आणि 34th श्लोक. हरे कृष्णा. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्.
मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः चातुर्वर्ण्यं मया नेक्स्ट चातु चार्वी 13 श्लोका चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् 34 श्लोका तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. చాప్టర్ 5 శ్లోక నంబర్ 18 અને 29 અને ચાપ્ટર 6 શ્લોક નંબર 46 સંગુ કમગેલુટ સચી સુનીતા મલ્ય માતાજી. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगो नामः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः भोक्तारे यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुरधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगो नामः। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. చాప్టర్ 7 శ్లోక నంబర్ 1 3 పూజా మహేష్ మాతాజీ. 4th and 5th శ్లోక ముక్తా ప్రభు మాతాజీ. 7th and 8th శ్లోక శ్యామలా కామత్ మాతాజీ. 14th and 15th శ్లోక హేమా పై మాతాజీ. పూజా మహేష్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मनुष्याणां सहस्रेषु काश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां काश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। శ్యామలా కామత్ మాతాజీ. 7th and 8th శ్లోక చాప్టర్ 7. कंच मुणका कितने श्लोक? 7th and 8th श्लोक माताजी चाप्टर 7. 7th and 8th ना ये म्हणे मग एतद्योनिने भूतानि जायनि मस जल्दी बा ना माताजी इम्पॉर्टंट श्लोक मात्र सांगता सची. जायचं मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सुकं स्वेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः पौरुषं द्रषु. अनेक अनेक स्वर म्हणू का नंबर ना माताजी 7th and 8th श्लोक झाला. हेमा पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतेनो मूढाः
प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ధన్యవాదాలు. చాప్టర్ 7 శ్లోక 16 and 19 కళావతి అవధాని మాతాజీ, 20th and 22nd శ్లోక విద్యాకిని మాతాజీ, 25th and 28th శ్లోక ప్రజ్ఞా వాగ్లే మాతాజీ. हरे कृष्णा. 16th श्लोक चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च परतर्षभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समा महात्मासु दुर्लभः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कामैस्तैस्तैर्हृते ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. 7.22 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. टेक्स्ट 25. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढो य नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्. टेक्स्ट 28. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. చాప్టర్ 8 శ్లోక నంబర్ 6 కన్నికా భట్, శ్లోక నంబర్ 15th and 16th వైష్ణవి భట్ మాతాజీ, 19th and 20th శ్లోక వీణావి ప్రభు మాతాజీ. हरे कृष्णा माताजी. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. వీణావి ప్రభు మాతాజీ, శ్లోక 19th and 20th. हरे कृष्ण. भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव श पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. చాప్టర్ 9 శ్లోక 2, 3 and 4 రమా భట్ మాతాజీ, శ్లోక 10, 11 and 13 శాంతా భట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. परमात्मने नमः.
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मच्चानि सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थितः. हरे कृष्णा. मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्त मम भूत महेश्वरम्. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ. ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಶ್ಲೋಕ 14, 22 आणि 25th ಶ್ಲೋಕ ಉಷಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ. 26, 30th आणि 31st ಶ್ಲೋಕ ಸುಪರ್ಣಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. 32 आणि 34 ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಿಜಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा. सततं कीर्तयन्तो मां यततन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हरे कृष्ण. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद. ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 2 आणि 8 सांगूक गीता शणै माताजी सचमगेलुट. अशी 10th आणि 12th श्लोक सांगूक अरुणा कामत माताजी आणि 42 श्लोक सांगूक प्रतिभा पै माताजी. गीता शणै माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्णा.
येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन भवतवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्णा। హరే కృష్ణ ధన్యవాదం. చాప్టర్ 13 ಶ್ಲೋಕ 3 અને 8 ಸಂಗುಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಸೂಚನೆಗಳು ತಶಿ 9th અને 22nd ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗುಕ ಆರತಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तिरनभिष्टङ्गः पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु उपदृष्ट्वानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ధన్యవాదం. చాప్టర్ 14 సంగు కంగలుట సచి ఆర్య ఆచార్య శ్లోక నంబర్ 4 అని 13th అని వేదాంత్ నాయక్ శ్లోక నంబర్ 8 అని 26 18 and 26. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिताः। श्लोक नंबर 13 अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। वेदांत नायक। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। श्लोक नंबर 26 मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ధన్యవాదం. చాప్టర్ 15 శ్లోక నంబర్ 6 అని 7 సంగుక వీణా కామత్ చాప్టర్ 15 శ్లోక 6 and 7. हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगो नामः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद. चैप्टर 15 श्लोका 15 संध्या ईश्वर माताजी आणि चैप्टर 16 श्लोका नंबर 23 संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. यः शास्त्रविधिर्मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. चैप्टर 18 श्लोका नंबर 42 आणि 44 शैला प्रभु माताजी, 54 आणि 55 अक्षता माताजी, 61 आणि 65 श्लोका नंबर भारती प्रभु माताजी, 66 आणि 73 श्लोक अनुपमा नायक माताजी. शैला प्रभु माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः. शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्. परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. हरे कृष्ण. अक्षता माताजी श्लोका नंबर 54 आणि 55. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. हरे कृष्ण. श्लोका नंबर 61 आणि 65 भारती प्रभु माताजी. ऑनलाइन असाची अनम्यूट कोण सांगायची माताजी. सॉरी. हरे कृष्ण. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्प्रतिलब्धा त्वत्प्रसादाभयाच्युत हितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ. सक्कड माताजीन बारी चंदकोन चरडवाने बारी चंदकोन रिसाइट केलेलं असा. आजी भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपाद तांगेल तिरोभाव दिवस या दिवस आम्ही त्यांनी तांगेल प्रवचनांत कोट केलेले इम्पॉर्टंट भगवद्गीते श्लोक रिसाइट केले. सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आता प्रभुपाद आमगेल ल्हानची जाल्यारी तांगेले त्यांनी स्थापन केलेले इस्कॉन संस्थास तांगेले शिष्यसची तांगेल बुक्सस आमगेल आमगेल भक्तींत प्रोग्रेस करचे खातीर आता मुखारी प्रवचनांनी आसा.
ओव्हर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪುರಾಚನ ಭಾರಿ ಚಂದುಕೊನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ कोट केलेले 8 अध्यायांतले इम्पॉर्टंट श्लोका पुराजन चंदुकोन पठण केले. तशीच आमकां श्रवण करचे तुम्ही पुराजनान भागी दिले. तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त धन्यवाद दिता. आता आमी मुखार आगवच्या. आता आमगे लोटासाची प्रभुपादाचे विशय आमकां सांगच्याक उलोवन आमकां तांगेल विशय हें करच्याक आमकां पुराजना करच्याक आमगे लोटसाचे आमगे पुरा जनाल प्रिय पुराजना गुत्तशिली हरग्रेस मथुरा माताजी. हरे कृष्णा मथुरा माताजी. तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव स्वागत करता आनी 3 फावटी हरे कृष्णा महामंत्र सांगून तुमकां स्वागत करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम मथुरा माताजी. ओवर टू. हरे कृष्णा. हांव गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आयची प्रभुपादाले ग्लोरिफिकेशन. आज सगळ्यांक स्वागत. हांव केन्नाय सांगचेशिल्लें मुरलीधर चरण प्रभू आमगेलो कॅप्टन. आमी पुरा प्रभुपादार सेने कॅप्टन ना जाल्यारय कॅप्टन अंडर लेफ्टनंट जनान पुरा सकडेला आयकोन चंदायरी हे प्रोग्राम एंकरिंग चलासिता आसाची. तांकां सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. आनी म्हाका एक हे अवकाश दिलेला हांव चिरऋणी जावन आसा. मस्त धन्यवाद. प्रभुपादाले ग्लोरिफिकेशन वैष्णवाल ग्लोरिफिकेशन आमी कसला करका म्हळ्यार तांणी कितले महान आमगेले म्हणके मनीस, आमगेले म्हणके संसार, आमगेले म्हणके सुख दुःख, आमगेले म्हणके शरीराचे दुखी हे पुरा सकड आमगेले म्हणके आशिल जन जाल्यार तांणी कितले साधन केला म्हळ्यार आमी अर्थ कोण घेतला रे. आमकां आमगेले कांय सुख दुःख हे कसले कष्ट व्हड नाही म्हळेल दिसता. त्या खातीर आमी प्रभुपादाल ग्लोरिफिकेशन प्रभुपादान कशी हे साधन केले म्हळ्यार आमी अर्थ करून घेवका. प्रभुपादाले साधन प्रभुपाद लीलामृत पुस्तक आसाची. प्रभुपादाल विषय पुरा सांगता आसाची. आनी प्रभुपादाल शिष्यान मस्त तांगेले एक एक्सपिरियन्स प्रभुपादाल पास्ट टाइम म्हणून तांणी मस्त दिला. आनी प्रभुपादाल लेटर्स म्हळ्यार एक आस बुक तांतू आमकां प्रभुपादाल विशय मस्त सकड कळटा. आनी प्रभुपादाल शिष्य प्रभुपादाल शिष्य प्रभुपादाल ग्लोरिफिकेशन मस्त व्हिडिओ ऑडियो व्हिडिओ पुरो सकड मेळटा आसा. तांदकून आमकां प्रभुपादाल विशय कळटा. चैतन्य महाप्रभून सांगिले नगरादी ग्राम सर्वत्र होई मोरा नाम म्हणून. जाल्यार सुरेख ह्या कोण आका म्हळ्यार कोणायकी कळ्ळी. कोण हे करता म्हळ्यार कसले कळ्ळी. जाल्यार मागीर जाल्यार भक्तिविनोद ठाकूर आनी तांणी पुरा भक्तिविनोद ठाकूर तुमी मायापुरा थंय गेल्यार भक्तिविनोद ठाकूर आले घरा माळेरी कंडे दखून गंगा न्हंय तेकडे भक्तिविनोद ठाकूरान एक देवस्थान पळयलें. तागेले दिव्य दृश्टीन दिसता. हाल्ले हांगा एक देवस्थान जाता, एक देवस्थानाचे शिखर दिसता ताका दिसता आशिल्लें. म्हळ्यार तांकां एक दिव्य दृश्टी आशिल्ली. 6th सेंस जाता हांगा म्हळ्यार
ते प्रभुपादान सत्य करून दाखयलें. ते प्रभुपादान कशी केल्ले आदी आमी ते थोडेची हांव कितले माताजी 15-20 मिनिट्स की सो 15 minutes. 15 minutes मात्र माताजी. 15 मिनिट्स हा मस्त अर्ध घंटा प्रिपेअर केला वाडणे जाल्यार फास्ट सांगता थोडे कितले जात कितला. सो आमी हांव जीवन चरित्र बिणी सांगू वचना प्रभुपादाले खाली ग्लोरिफिकेशन प्रभुपादाल गुण कशे आशिल्ले म्हळ्यार सांगता जाल्यार ताजे क्विक कशें म्हळ्यार प्रभुपाद केन्ना जालेलो म्हळ्यार 1 सप्टेंबर 1896 मागीर तिरोभाव तागेले 14 नोव्हेंबर 1977 आनी प्रभुपादान दीक्ष घेतिल्ली 1922 कळवा. मागीर प्रभुपादाल आनम्माल नांव गौर मोहन डे आनी अम्मा रजनी डे आनी प्रभुपादान संन्यास स्वीकार केलेले 1959 आनी प्रभुपाद युनायटेड स्टेटा गेलेलो 1965 सप्टेंबर 17 35 days जलदूत कार्गो शिपारी प्रयाण करून त्यांनी 1965 का पावलेचे आणि 1966 अंतू इस्कॉन फाउंडेशन केले. हे इतले प्रभुपादाले थोडे डेटा हांव सांगता भगवती सांगला मनात वचना जाल्यार हे उडगास करचे आमगेली ड्युटी. प्रभु हांतू तुम्ही नळकुबेर प्रार्थना हांतू लास्ट सांगताची दृष्टी सततम दर्शनेस्तु भवातनु नाम म्हणून कसं नाही म्हळ्यार हांतू नळकुबेरन मणिगिरीवर प्रार्थने तांणी सांगताची आमगेल दोळ्या केन्नाय वैष्णवाल दर्शन सदा मेळो. तांणी सांगता वैष्णवाल दर्शन सदा मेळो ताका म्हळ्यार तांणी विंगडणी ना देव विंगडणी म्हणून सांगता सर. तसले प्रभुपादल वैष्णव तागेल दर्शन मात्रनाची भक्ती उद्भव जाता आमगेल हृदयांत. प्रभुपादाल ते खातीर हांगा मायापुरांतू फर्स्ट देवाक पूज करचे पयलीं फुडें प्रभुपादाक मंगळ आरती जेवची. प्रभुपादाक मंगळ आरती जावन जाता मागीर 4:30 राधा माधव प्रति देवस्थानांतू प्रभुपादाक फर्स्ट आरती करून मागीर राधा माधव मागीर प्रभुपाद आमी मंगळ आरती कसं नाही श्री गुरु चरण पद्म गुरुले ग्लोरिफिकेशन तांती गुरु ग्लोरिफिकेशन करचे म्हणटना प्रभुपाद गुरुले स्थान कितले महत्व मिळाले हांतू कळटा. गुरु एक भक्त भागवत आता भागवत बुक कशी आमगेला तो भक्ती उद्भव करता तशीची सुप्त जालेली आमगेल भक्ती भायर हाडटा जाल्यार गुरु जावकाची तशी तो प्रभुपाद भक्त भागवत म्हणून सांगितलं. आणि तो प्रभुपाद बॉस्टन वतरी त्यांनी प्रार्थना करताची बोरो कृपा कोइले कृष्णा आद मेरा प्रति केला की अनिले हेता करो ए बेगती बरो कृपा कोइले कृष्णा आद मेरा प्रति. प्रभुपाद सांगता अदम पळयाची कितले तागेले विनय येते कितले ह्युमिलिटी प्रभुपाद हांव अदम म्हणून सांगता सर. हांव अदम म्हळ्यार हांव निष्प्रयोजक हांव कसले प्रयोजन नातील आत्मा कृष्णा तुमी गेल वेरी दय करी म्हणून मागता सर. मागीर सांगता आनी याच जाडी प्रभु हमारा नचाते नाचावो नाचावो प्रभु नाचावो से महते कृष्णर पुतली जटा नाचावो से महते. सांगता प्रभुपाद कृष्णाला सांगता प्रभु तू म्हाका कसला हांगाडला म्हण गोतना तू कशी हांव एक पपेटशी तू कशी नांचे की हांव तशी नांदता नांचे म्हाका तुगेल मना प्रकार नांचे म्हणून सांगता. म्हणटना प्रभुपाद कशी
पूर्ती देवालवेर नंबीक दोन ओ मिगेला विद्वत असा मिगेला ह्या असं त्या असं म्हणून सांगून अमेरिका गेलेलं नाही. पूर्ती भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तगेल गुरु महाराजाले विश्वास दवून कृष्णाल कृपे मग्गुनु तानी वच पशी पूरा गोस्वामी पूरा हंगा शांतिपुरा वचून अद्वैताचार्यले प्रार्थना कोर पूरा प्रार्थना कोरून त्यांनी जलदूत बोट चढताच. प्रभुपाद इतली ह्युमिलिटी म्हळ्यार तांक 2 पण हार्ट अटॅक आयले रे ते खंयचेच लेक्चरान तू खंयचे अंत तांणी बरयलेले ना म्हाका कशें जाल्ले म्हणून बरयलेले ना. कसं लाग म्हळे तांणी ते एक इम्पॉर्टंट म्हणून दिसता न्ही तांकां. ओ म्हाका हार्ट अटॅक आयलो रे हांव चमकलो हांव तशें केलें अशें म्हणून तांणी ताजे प्रचार करचे तांकां इश्ट आसना. सो तांणी कितले हांव अधम हांव काय प्रयोजन नातील देवा म्हणून देवाला मागता असं तसल प्रभुपादाल ह्युमिलिटी तसल नमने विनय ताका एक सांगताची कसं म्हळ्यार एक म्हणटा थंय जगन्नाथ रथ यात्राची पुरा सकळ तयार जाता आसतके रथ गीत पुरा सकट करता ಒಟ್ಟು हडावडी जन हे कಡೆ भोंवता आसतके तेन्ना प्रभुपाद येवन अशी कसं की सांगता म्हणटानी एक म्हणटके ए ओल्ड मॅन यू गो एंड डू चॅन्टिंग म्हणटके तांकां गोतना प्रभुपाद कोण म्हण गोतना. तेन्ना प्रभुपाद कसले उलयना जायते म्हणून वचून चॅन्टिंग करूं बसतके वळ्याचे कित्ते प्रभुपाद अय्ये हांव इस्कॉन हांव फावंडर म्हाका सांगता आसलो व्हडलो म्हणून ना. कितले म्हणे विनय येते त्या प्रभुपादाले ते आम्ही तसली एक सुवे मना तितले विनय येते आमगेला येवक म्हळ्यार भारी कष्ट. आनी म्हणटा एअरपोर्टान तू कसं जाता म्हळ्यार एअरपोर्टा सकड ऑफिसाचे जन पुरो सांगताची हे कसं न्ही घलाटो ह्या पुरो सकची कंट्रोल कराची जनाची के प्रभुपाद वत म्हळ्यार जन ते नमूने जन एअरपोर्टा भरता आसताची तेन्ना एकलो खुर्चेर राबून सांगतके शिके तुमी हेकड तेकड वचका म्हणून सांगतके उठान घट्टी सांगतके जन ऐकेनाची कोण ना की मनात वच्चे ना तांणी तयार नाची प्रभुपादाल वेर तितली प्रीती तांकां ऐकनाची तेन्ना प्रभुपाद उठयतके प्रभुपाद उठयते पुरो ताणें सांगिल्ले इस्कॉन डिवोटीसान पुरो सकट हेकडे येवका म्हणून ताणें खुर्चेर राबून गट्टी सांगिल्ले या प्रभुपाद सांगता उठयता प्रभुपादच उठयता हांव इस्कॉन डिवोटी न्हय वे म्हणून म्हणटा तोच उठून तेकड वतके म्हळ्यार पळयाची कितले प्रभुपादाल ह्युमिलिटी कितले विनय येते. हांव फावंडर आचार्य हांव प्रीच करतलो हांनी मिगेल शिष्य म्हाका कितले शिष्य हांव इतलें देवस्थान स्थापन केला तशी केला म्हण एक चूर अहंकार एक चूर गर्व बिलकुल नाशिल्ले प्रभुपादाक तितले विनय येत आशिल्ले. प्रभुपादाल थोडीशी गुरुभक्ती कशी गुरुभक्ती प्रभुपादाल आशिल्ली सकड प्रभुपादाक सांगताची ओ तू इतले सकट जना कशी शिकेले तशी केले टेम्पल देवस्थान पुरो स्थापन केले नूरेंटून तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा ना ना हांव केलें न्ही हे पुरा मिगेल गुरु महाराजानाची ह्या भक्तांक सकट पेटयलेले गुरु महाराजाल कृपेनेची हे पुरा जाल्लेले म्हणून पुरा श्रेयस तेगेले कामाचे यशस्वी पुरा गुरु महाराजाक अर्पण करता गुरु प्रभुपाद. तशी आम्ही तशीची आज हांव कसले उलयता आस म्हळ्यार मिगेल सामर्थ्यानी हे गुरु महाराजाले वैष्णवाले कृपेन देवाले करुणेनची आम्ही थोडेची एक उलोवच्याक थोडेची आमकां एक शक्ती आयल्या म्हणून तुका शिवाय हांव उलयता हांव करता म्हण म्हणलेले खंडीत आमकां गर्व येवच्या नजे म्हळ्यार प्रभुपाद स्वताची करून दाखयता आशिल्लीची. मागीर तांकां कितले शिश्याल वेरी प्रीती कितले डिवोटी केअर घेता आशिल्ले म्हणलेले आमी पळया. एक म्हणटा कसं जाता म्हळ्यार यमुना माताजी मायापुरांत प्रभुपादाक रांदप करता आशिल्ली
रांदप करता आशिल्ले जाल्यार रांदप कोण नैवेद्य कोण प्रभुपादाक दिवचे पुरा वाट्यांत लिंबियो मीठ दाळी शीत चपाती पुरा सकड लाय करून दवरून दिवचे प्रभुपाद प्रती म्हणता संत चूक सुदुके तशी तशी करका अशी करका तशी कर म्हळ्यार निजावन तांकां फॉरेनर्साक गुतना आमगेले इंडियन सिस्टम कशी फूड आयटम जेवका करचे पुरो सकट जाल्यार तांणी करता आशिल्ली तेन्ना तिका भारी बेजार जाता यो हे काम सोडता बेजार येताच म्हाका प्रभुपाद हे कशी केल्यार एक तशी केलं करी अशी करी म्हण सांगता आसता म्हणून ती लेखते तेन्ना आनीक दीस कोणकी एक डिवोट येतके डिवोट येवन हाकाय रांदप करी म्हणके हाजी हे लास्ट आनी रांदप करना म्हणून लेखते ती तेन्ना ती तितलो अनुकूलच ना मायापूर आज लायक एक 5 स्टार हॉटेलशी आसा मायापुरांत तेन्ना तशी नाशिल्लें खाली एक गुडसलशी आशिल्लें तांतूची अर्ध प्रभुपादाल बैठक थोडे जाग्यान तो प्रभुपादाल वासरी तशी आशिल्लें तेन्ना तो अनेक डिवोट आयला ताका रांदप कर म्हण करता तेन्ना ही लेखताच की पाल दोखून खंडीत करना रांदप म्हणून तेन्ना प्रभुपाद तांगेला सांगता म्हळ्यार हानी पुरो सकडस न्हय म्हाका मिग्गल खातीर जीव सोडूं तयार आसाची हांवें तांगेल खातीर जीव सोडच्याक तयार आसा म्हाका तांणी भारी प्रीती करताची म्हूण सांगता एक पण तस्सल नमुने प्रभुपादाले तांगेल प्रीती यमुना मातेजी एक म्हणटा म्हळ्यार प्रभुपादाले तितलें दुड्ड ना तितले कश्ट तेन्ना पुरो जयपताक महाराज आनी तांणी पुरो खंय खंय टेम्पल भाडे दिवची की टेम्पला खर्च चलसूच्या पुरो खंय खंय सकड कोयर काडचे खंय क्लिनिंग करचे होटलांत असं सकड काम करून दुड्ड हाण प्रभुपादाक दिता आशिल्ले ड्रायव्हर जावन त्या ड्रायव्हरा सांभाळू अशी साना काम करून प्रभुपादाक हाण दिवचे आशिल्ले तशें परिस्थिती प्रभुपादाक तेन्ना यमुना माताजीला एक किरगी अशें तिणी तीच किरगी उंबाची तीच किरगी नासली जाल्यार प्रभुपाद पडटा प्रभुपादाक कळटा ही गेला किरगी ना म्हणून जाल्यार एक दिवस प्रभुपादाची तिका किरगी हाण दितके पळय कितलो तो प्रभुपाद सकडांक वॉच करता डिवोटी केअर म्हळ्यार कशी घेता म्हणून तांगेल खातीर हिप्पी जन पुरा सकड फस्ट सुरेक तांकां कशी इंडियन सिस्टम जेवण करचे कसलेय गुतना जाल्यार प्रभुपाद खुद्द रांदप करून तांकां वाडता आशिल्लो तांकां वाडल्यारी आनी प्रीती दिता आशिल्लो तांकां तागेले स्वता चेडवा म्हणके तो तांणी ड्रग्स घेताचे तांणी न्हाय न्ही तांगेले केस उळोवन घेनी तांकां खाड आसता तशी आसा कसले गलीज म्हणून लेखना अशी तांकां तितचे नुकून पळोवन घेता आशिल्ले तांणी जवील वाडटे प्लेट समीत तोची दूत आशिल्ले प्रभुपाद कितले तागे एक जीवदया मेळयले आनी तो प्रभुपादाले हे गुणान कळटा आमकां आनी कसं म्हळ्यार एक पण प्रभुपाद एक कीड आसता के पुलावेर किडो सांगता के हे किडा खातीर तुमी जप कराची म्हणून किडो प्रभुपादाक कितले करुणा म्हळ्यार हे काणी सांगला लोकेश मामाना कसं म्हळ्यार प्रभुपाद एक मायापुरांत कंडे देखून पळयता हे जविले ते पान उडयले ल्हान तकून केलो चेडूं ते खावच्या पळयता तेन्ना सुणी पुरा खावचे येता ती हानी चेडूं खावचे येता प्रभुपादाक मस्त दुःख जाता यो हे चेडूंक पडटा भुकेक कसले नांव ते सांगता आमगे देवस्थानाचे 10 किलोमिटराक कोणेय भूक आसना चेडूंक पुरा जेवण दिवका म्हणून तेन्ना देखून फूड फॉर सकडांक दिता आजी के मायापुरा जो प्रत्येक कडेन इस्कॉन चेडूं स्कुला चेडूंक आनी सकड प्रसाद दिवचे वेवस्था तांणी करताची तसल प्रभुपादाली करुणा आनी मानेवी येते एक आनी प्रभुपाद कसं करचे आशिल्ले ते गुलाब जामुन करचे गुलाब जामुन करून एक बुरकुळ्यांक घालून दवरचे कितले जाव जाल्यार खावचे म्हणून सांगचे ते गुलाब जामुन खावनूच प्रभुपादाले शिष्य जालेले आसके प्रभुपादान कचोरी भारी लायक एक कचोरी भारी लायकून करते प्रभुपाद कचोरी एक म्हणटा केलो जन फॉरेनर्स तांणी खाली व्हेजिटेबल्स मात खावचे म्हळ्यार तसल डायट आशिल्ले जन येता तांणी कचोरी खाल्ली जाता ह्या कचोर काण केलेले की तागेले खातीर मुगे जीवन समर्पण म्हण करता म्हण सांगता की तसल प्रभुपाद तांकां
तागेले प्रीतीन तागेले जेवणा खाण जेवणाची तांकां ताणें मेस्मरायज करून भक्त केले प्रभुपादान. तसं लवणे प्रभुपाद प्रभुपाद कशी थंय मुर्ती स्थापना कशी केली, ते जनाक कशी ताणें पूज करचे कशी शिकले तांकां कसले कोतना, कशी तांकां एक इंडियन ड्रेस म्हळ्यार पंचे साडी हे नेशाक अभ्यास केले प्रभुपादान. तांकां समती हातान जेवचे येना, बुद्धाक वयर कोण पिवचे येना, कसले येना तिलांका प्रभुपादान कशी शिकयले, कितले पेशन्स सारी कितले कशी शिकयले. म्हणजे एक म्हणटा मालती माताजी स्टोरा देखून एक बॉम्बे एक मूर्ती घेवन येतके तेन्ना प्रभुपादा दिता हे कसं प्रभुपादाक पळयसर नमस्कार घालतके ते कोण जगन्नाथाली एक सारी मूर्ती के जगन्नाथाल मूर्ती हाजी बोट आनी एक धव आनी हल्दू आशिल्लें नाम हे म्हणून बस वचून घेवन यो म्हणून म्हणतके ती घेवन येता. प्रभुपादा भारी खुश के जगन्नाथ भले देव सुभद्रा आयलींची म्हणून. मागीर हाका श्याम सुंदर ती ताका सांगता तू हे पळोवन व्हड मूर्ती करी म्हणून. तशी थंय सॅन फ्रांसिस्को फस्ट जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह स्थापन जेवचे कसं करता जी आतां विग्रह स्थापन करची म्हळ्यार एक होम की हवन की थँक हे की 2-3 दिवसा प्रोग्राम असता. तेन्ना प्रभुपादाला कसले अरेंजमेंट्स ना. तेन्ना सांगता की तांकां सगळ्यांक एका हातान तूं हे दितके कॅन्डल दिवन तुमी गुंडाळचे कितले सुद्दां गुंड कितलो तुमकां हात दुखता की तितले सुद्दां गुंडाळचे म्हणटा तशी ते प्रभुपाद सॅन फ्रांसिस्को तो फस्ट मूर्ती जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ती स्थापन करता पळयाचे प्रभुपाद कशी करता आशिल्लो म्हळ्यार प्रभुपाद तांकां तेन्ना पूण आत्तां आसला म्हण की त्यान तितले नियम ना म्हळ्यार आमकां मिनिमम 6 म्हयनो 16 माल जप करका भागवत फस्ट कॅन्टो वाजुका भगवद्गीता वाजुका प्रभुपादा सान बुक वाजुका प्रभुपादा लीलामृत वाजुका हे पुरुषकड हरिनाम दीक्ष मेळका जाल्यार पुरुषकड रूल आसा ITTC कोर्स सर्टिफिकेट आसका आतां पुरो इतले सकट नियम आसता पुढे कांय नियम ना. आयलो 6 दिवस एक 10 दिवस ताणें भगवद्गीता क्लास तरी आयले ताका माती शेव केले ताका बेश्टी पंचे दिल्ले भक्त केल्लोची. मागीर थोड्या दिवसान ताका ब्राह्मण दीक्ष दिल्ली ताका विग्रह आराधन करूंक दिल्लेंची. तशी प्रभुपाद करत आशिल्ले तेन्ना तशी केलेली निमित्त जन पुरा प्रभुपादाले वैरी गौरव आनी प्रभुपादाल उतराक मोल दिवन प्रभुपादान सांगिल्लें म्हण की पुरा तांणी चलता आशिल्लींची. मागीर प्रभुपादाक एक म्हणटा कसो जाता म्हळ्यार तांणी एक जन आमी आपयांची आमी एक क्लास करुया म्हणून म्हणटा ते तशी पुरा आपयताची. आपयल्यार प्रभुपाद अशी कीर्तन करून दोळ सोन पळयता पुरा जन अर्धंबर्ध अवंगल घालून पुरा जन बसले की प्रभुपाद तांकां पळोवन आणखी तांगेल करून येत की ते प्रभुपादाक गली जाय तुमी अशी येवची म्हणून तांकां कसले तांकां हियाळसी ना तांकां अवमान करना. प्रभुपाद सांगता तुमकां ह्या शरीराचे ड्रेस हे शरीर म्हळ्यार एक ड्रेस ते ड्रेस कशी आमी काडून देवाला वचचे म्हळ्यार तें शिकयत तुमकां म्हणून म्हणटा की प्रभुपाद. पळय कितले प्रभुपाद आले दूरदृश्टीने प्रभुपाद कशी तांकां ह्या भौतीक प्रपंचा सुख दुःख चक्रा दाखोवन तांकां कशी भायर व्हरका म्हळ्यार तांणी सदांची तेची चिंतनेर आसता आशिल्लींची. तशी तांकां हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे शिकोवचे की तांकां भगवद्गीता हिजात तांकां समजी. आतां आमी पळय बंगाली पद म्हणल्यार ते एक नमुने जाता वय आमकां बंगाली प्रोनाउन्सिएशन येना. तांणी बंगालीच्यानाची ते बंगाली पद म्हळ्यार छंद दिसता. तशीच तांकां चड संस्कृत इवन आमी संस्कृत श्लोक करेक्ट म्हणूंक म्हाका येना समजी जाल्यार हांगा फॉरेनर्स तांणी सांगतना एक नमुनेचे प्रोनाउन्सिएशन येत आशिल्लें. तेन्ना केलो व्हडले पंडीत सांगता की प्रभुपाद कसं न्हय तुगेले शिश्य पुरो सकट कशकी सकट समजी उच्चारण करनाची रॉंग भागवत श्लोक सांगताची म्हणून तेन्ना प्रभुपाद केन्नाय तागेले
शिष्या केन्नाय रेस्पेक्ट डावन जावचो सोडयना. तांकां सांगता तांणी तितलें पुणी पुणी शिकला न्हय, तुमी तेवूय शिकनी न्हू म्हण म्हणटा. प्रभुपादाल केन्नाय उत्तर थाप्पांनी येत आशिल्लें ताका. मागीर आपास आनी प्रश्न निमगूच ना तसल नमुने प्रभुपाद जवाब दिता आशिल्लो. प्रभुपादान केन्नाय कशी परिश्रम कितले कश्ट केले इस्कॉन्स या करूंक जेवो बॅक टू गॉड हेड मॅगझीन बरोवचे, प्रिंट करचे, पूर ऑडिटिंग करचे, सकड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्रभुपादान कोशिशले. प्रभुपादाला घेवच्याक एक ते बरोवचे एक पेपर समीत ना आशिल्ले. त्यान प्रभुपादान एक पेज खाली आशिल्ले तसर पेपर घेवन तांकां बरोवचे आशिल्ले. डेल्ली वतना ते पेपर घेवचे दुड्डू ना अशी मात्यार होवचे आशिल्ले. सकाळी हांग दाखून वृंदावन दाखून थंय डेली वचून थंय ते पेपर प्रिंट करून ताका भारी बेजार जातके. हे स्वामी कसले पोट्टा समीत ताण कसली जीव सगळी माती घेवन प्रभुपाद थंय वता डेली त्या नमुने वत पळय माती घेवन पडतके. त्या प्रभुपादाक जीव सुनी हाडून दिवचे. कितले कश्ट केले प्रेसिडेंटाक, प्रायम मिनिस्टराक, तांकां हांग गोडये मठाच्या कितले सगळ्या कोणेय हेल्प करी. प्रभुपादाक कोणेय हेल्प करी. कितले कश्ट केले ते राधा दामोदर देवस्थानान तू प्रति सांगता कोण म्हळ्यार श्रीपाद हृदयानंद बाबाजी महाराज. श्रीपाद हृदयानंद महाराज सांगता प्रभुपादान कशी राधा दामोदर देवस्थानान तू कशी भागवत ट्रान्सलेट करता आशिल्लो. सकाळी रात्री 2 घंटा वचून रूप गोस्वामीले समाधीला वचून नित्य रोजचे तुगेल करून दी, तुगेल मिगेले गुरु महाराजाले उत्तर करूक हांव पालन करूक म्हाका करून दी म्हणून रोडचे आशिल्ले. ताणें हृदयानंद महाराजान एक दीस रडलेले शब्द आयकता म्हणून वयर टॅरेसर वचून पळयल्यार प्रभुपाद झाड ते रडताच के मी तुगेल करून दी, म्हाका करून दी, म्हाका हांग वच मिगेल गुरु महाराजाल आदेश पालन करूक म्हणून मागता आशिल्ले. ते तितले तांगेल्या मागून मागीर ते टिकेट मेळका जाल्यार श्रीमती मोरारजी तिगेला वचून ते टिकेट घेवका जाल्यार कितले कश्ट भोगून तो अमेरिका वता. अमेरिका वचून जे तरी अमेरिका गेल्ले कोणाल घर कडेन थंय गोपाल अग्रवाल आनी सॅली म्हळ्यार गोपाल अग्रवाल ताणें अमेरिकानाक वाडीकून घेतला. तांगेल घर कडेन वता. तांगेल घर कडेन गेल्यार थंय फ्रिजांत पुरा नॉन व्हेज हे पुरो सकट आसके. प्रभुपादाल रांदकाय तेची फ्रिजांत जाल्यार प्रभुपाद गलीज म्हणून लेखना थंय तांकां येवन तांणी म्हाका कोणीय गुरूत नातिल्ले तांणी एक आश्रय दिल्लो म्हणून तांकां तितली रेस्पेक्ट दिवन तागेल रांदप प्रभुपाद शिजोवन तवचे शिजोवन खाता आशिल्ले. तसल प्रभुपाद यो तांणी नॉन व्हेज खाता तशी खाता म्हणून असह्य करना अशी तांकां तितले रेस्पेक्ट दिता आशिल्ले. प्रभुपाद म्हळ्यार तांणी कोणेय गोतनातील गांवांत तांणी म्हाका एक घर कडेन राबूक एक म्हाका आश्रय दिल्ले म्हणून प्रभुपाद तितले गौरव दिता. जाले टायम जाले सो कसन प्रभुपादाले ग्लोरिफिकेशन को जाल्यार आनी मस्त आसा जाल्यार हांव इतल्याक स्टॉप करता. आमी इतले प्रभुपादाले मागया आमकां थोडेची हे प्रचार करच्याक ना भक्ती करूक आमकां शक्ती दी, तुगेल करून दी म्हणून सांगिता. प्रभुपाद आज नाशा पुरो जाल्यार प्रभुपाद स्वप्ना येवन ना तागेल बुक्का थ्रू आमकां प्रचार करता आसा. प्रचार आमी तांतू येदेची आमगेले एक थोडे कॉन्ट्रिब्युशन प्रभुपादाले मिशनांतू आमी दिवया आनी प्रभुपादाक चिरऋणी जावन आमी आसया म्हणून आमी देवाला प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद की जय. मथुरा माताजी की जय. भारी चंदकून मस्त मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी. तुम्ही एक सांगितलं गायचे लास्ट मोमेंट तुमकां रिक्वेस्ट केल्या तुम्ही आयलीची इतलं चंद कोण प्रभुपादजीला ग्लोरिफिकेशन केलं. तुमगे टाइम काण आमकां पुरा जनांक मस्त धन्य केलं. आयच्या दिसाक तांगेले तांणी केन्ना जन्म जालेले तांकां इनिशिएशन केन्ना जालें फर्स्ट
इन इस्कॉन केन्ना फाउंडेशन जाल्लें ते पुरा तुम्ही क्लियर सांगलें तशी बरो कृपा कोयले कृष्णा प्रभुपादजीन बरयलें ते तुम्ही कीर्तन भारीचंद कोसन आमकां ते एक शिक्षक आमकां एक अवसर मेळ्ळें राधिका माताजीन आमकां ते शिकयलें पुराय जनाक इतलें छंद आसलें भारी छंद आसा तशें ती तुम्ही प्रभुपादजी शिष्यां वयर कितलो मोग करताची म्हूण सांगलें तांणी केन्ना शिष्याक सोंड दिनाची म्हूण तांणी कितलें स्ट्रिक्ट आसाची बट कोणालें येद राख तांगेल्या शिष्यांक तांणी खंयचेय केदी सोंड दिनाची तितलो तांणी सपोर्ट करताची म्हणलें तशी प्रभुपादाल गुरु भक्ती गुरुन एक सांगिल्लें तांणी कितलो कश्ट पवन चमकलींची USA वचका जाल्यार कसनय नाशी दुड्डू नाशी ते तितले कश्ट तेमी तांगेले एज आय थिंक 76 की कितले की त्या एजारी तांणी कोण वताचे आतां आमी ह्या एजारी आमकां कुडवाना म्हण आमी बसताची ते एक तेंची तांगेले त्या एजारी म्हळ्यार तांणी सामान्य मनुष्य न्ही म्हण हांव तूं कळटा सामान्य मनशाक बिलकुल जायना कशें जाता ते तितले अटॅक 2 अटॅक येवन ते शिप्पारी कसनय कशी ते कंचन शिप ते ट्रान्सपोर्टेशन शिप ते हाजी शिप ते तांतू वचून इतले दीस थंय वचून ते तांगेले हिप्पी जनांगाक तांकां कन्वर्ट करच्याक तांकां गुरु तांगेले कृष्ण भक्ती दिवच्याक एक सिर्फ एक गुरु वाक्य गुरुन सांगिल कसर म्हणटले कितलो गुरु भक्ती तांगेले आसा तांकां तांचे वेरी म्हण तुम्ही सांगून दिले मस्त मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी तुम्ही सांगले ऐकून बसता म्हण जाता कसं जालें समय अभाव कसं नाही करू जायना ऍक्च्युली हा वर्धघट सांगच्याक प्रिपेअर केलेले हें केले स्टॉप केले म्हणजे ओके अनेक दिवस ऍक्च्युअली प्रभुपाद दिला अमृता वैरी क्लास घेवका प्रभुपाद आले कशी कितले कष्ट वगैरे म्हणून एक 3-4 महिने तसा क्लास घेवेत अरे खंडित मुखारी तुमगेले तोंडान ऐकूया आमी मथुरा माताजी ऐकूया म्हूण दिसता जाल्यार कसं करचें तेंचे समय अभाव सो मस्त मस्त धन्यवाद मथुरा माताजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा आय थिंक पुराजन मस्त खुशी जल म्हण लेखता तुमगेलें ग्लोरिफिकेशन ऐकून सो आतां आमी मुखार वचा आतां आमकां आमगेले उटासजी हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी आनी आतां आमकां एक चंद कीर्तन सांगून दिवचें येतासची यदि प्रभु बांधना होई तो म्हणून हरे कृष्णा माधव चरण प्रभुजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे स्वागत करता हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत हांव बंगाली वर्शन सांगता आसा हाजे अर्थ तूं सांगून घेवचे पहिले ऐका ना प्रभुजी हॅलो हरे कृष्णा आता ऐकत प्रभुजी हरे कृष्ण हे बंगाली वर्शनात आसा हांव हाजे अर्थ सांगून घेवचे की डायरेक्ट अर्थ सांगायचे प्रभुजी अर्थ सांगूया हे भजन सांगच्याक म्हाका जे अवकाश दिल्ल्याक सर्वांक म्हगेलो दंडवत प्रणाम आसा एक्चुअली हे भजन प्रभुपादाल एक प्रितीचे शिष्य जयपताका महाराजांनी हे भजन बरयल्लें आसा तांणी प्रभुपादान कसकसन केल्ले आनी प्रभुपाद येना जाल्यार कसन जाता आशिल्लें ताजे बद्दल हे भजन बरयल्लें आसा एक प्रभुपाद येना जाल्यार कसन जातालें जाता आशिल्लें आमी सर्व आमगेलें जीवन कशी व्यतीत करता आशिल्ले आणि कोण हे नित्यानंद महाप्रभू आणि गौरंग महाप्रभूले असीम कृपा पुरे विश्वाक वितरण करच्या शकता आशिल्ले आणि अन्य कोणीची प्रभुपादात असले दयालू व्यक्ती नाची त्यांनी ते दुष्ट पापी आणि निर्विशेष आणि शून्यवादी लोकांक उद्धार करच्या शकले आणि कोण तांकां ते पाश्चात्य लोकांक दुष्ट आणि पापी निर्विशेष असल लोकांक सुद्धा प्रभुपादाने भगवंताले नाव दिवन तांगेले उद्धार केले सभ्य मनुष्य तांकां बनयले आणि प्रभुपाद येना जाल्यार हे कोण करत आशिल्ले
आणि तांका कोण शिकयत अशी की दिवस आणि रात्री भगवंताले विग्रहाक पूजा करची आणि आरती करची, कीर्तन करचे आणि रथयात्रा आणि विविध प्रकारचे आम्ही हे उत्सव बनयतच देवटू कोण शिकत असले प्रभुपाद यांना जल भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम आणि चैतन्य चरितामृत आम्ही हांतुले ಕೆಲವು लोकांक आता बी गुतना भगवद्गीता आणि भागवतम म्हणारी एकच समजताची आणि कोण प्रभुपादाला हे मुमेंट अंतच तांका हाजे बद्दल नॉलेज असा. तसे प्रभुपादान आमका हे श्रीमद भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम आणि चैतन्य चरितामृताचे अमृतमय मधुर सार आमका प्रभुपादान दिला असा. आणि प्रभुपाद याना जलरी हे आमका कोण हे ग्रंथाचे सार आमका सांगच्या शकत आशिल्ले सुंदर स्पष्ट व्याख्यानांतू कोण सर्व कष्ट सहन करून प्रसन्न मनाने हरिनाम वाणच्या शकत आशिल्ले आणि आमका मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी तसेच धामांतू धाम दिवचाक शकत आशिल्ले. श्री चैतन्य महाप्रभुले शिक्षा सर्वांतू महान आणि शुभ एक खजाने प्रमाणे असा आणि कोण आमके हे शिक्षा निरंतर अभ्यास करता लावत आशिल्ले. श्री निताई आणि गौर भगवंताले एक प्रेमाचे कल्पवृक्ष असायचे. तांगील दयेचे एक थेंबेची आश करता जय पताका हृदय निरंतर प्रभुपादाल दिव्य कृपेचे आश्रय घेता. इतले सुंदर जय पताका स्वामी महाराजाने हे भजन बरेल असा. आम्ही आज फर्स्ट टाइम हावे म्हणचे भजन कसले चुकले म्हाका क्षम कर का. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवन बहिता कैसे. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे. निताय गौरेरा अपार करुणा, निताय गौरेरा अपार करुणा केदिता सकल देसे. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे. पाश्चात्य रयत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. पाश्चात्य रयत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी. तदेर उद्धार करी बरे माना, तदेर उद्धार करी बरे माना. हे नको न दयानिधी. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे. तादेर निकटे कोन जना असे बिलाइता हरिनामा. तदेर निकटे कोन जना असे बिलाइता हरिनामा. सभ्य जीव रूपे गदिते तदेरा. सभ्य जीव रूपे गदिते तदेर कहता गुलना. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहिता कैसे. देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दीने. देशे देशे हरि विग्रह सेवा
आरती रात्रि दीने रथ यात्रादी महोत्सव सब रथ यात्रादी महोत्सव सब सिकायता को न जाने यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहित की से गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार कटन सुंदर सकल कोरिया कटन सुंदर सकल कोरिया के भुजाए तैयार यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहित की से काटा कष्ट सही प्रीत मने रही केवादिता हरि नामा काट कष्ट सही प्रीत मने रही केवादिता हरि नामा के दीता मदेर पुरी वृंदावना के दीता मदेर पुरी वृंदावन मायापुर मत धामा यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहिता की से परम मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुर शिक्षा धना परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षा धना आचार्य प्रचारे सदा मादेरे आचार्य प्रचारे सदा मादेरे के करिता नियोजना यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहित की सी प्रेम कल्पतरु निताय गौरेरा कृपाकना आलाभिबारे प्रेम कल्पतरु निताय गौरेरा कृपाकना लाभिबारे निरावधि जय पताकर धय निरावधि जय पताकर धय तुम्हारा शरण करे तुम्हारे शरण करे यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहित की से निताय गौरेरा अपार करुणा निताय गौरेरा अपार करुणा केदिता सकल देशे यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो तो ये जीवन बहित की से हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी भारी चंदकोन तुम्ही कीर्तन सांगले तुम्ही ताचे सगळे अर्थ सांगिल्ले आमकां ते करेक्ट मना गेले बेंगॉली असल्यारी तुम्ही सांगल्यार ते करेक्ट अर्थ सांगिल्ले निमित्त आमकां प्रति एक स्टांजा अर्थ जाले की प्रभुपाद ना जाल्यार कसो जाता म्हणून आमकां भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत इतलो मंदिर इतलो प्रचार कृष्ण भक्ती आमकां कसो नाही मेळना आशिल्लो अगर तांणी ना जाल्ले सो तुम्ही इतलें चंदकोन वर्णन केलें मस्त मस्त धन्यवाद माधवचरण प्रभूजी तुम्ही कन्क्लूड करता आशिल्ले दोन उत्तर उलोवन हरे कृष्ण हरे कृष्ण
आज आमगेले आम्ही दुसरा आम्ही प्रभुपादाला उडगास करका आज तांगेल तिरुभाव आणि आविर्भाव दिवस जास्त आम्ही तांगेल उडगास करका कसं लागणारी आम्ही आज कसल परिस्थिती असायची आणि कितले भक्ती तो आम्ही एक सेवेन तो निरत असायची म्हणारी श्री उठूचे प्रभुपादांकोच का आणि प्रभुपादाला पहिले आमका कसले गुत नाशिले धामा बदल गुत नाशिले नामा बदल गुत नाशिले शास्त्रा बदल कसले गुत नाशिले A to Z प्रभुपादान आमका हे भक्तीत विषयात सांगितले असा आणि आम्ही तांगिले मस्त मस्त ऋणी असायचे आणि तांगील जीवनांताने मस्त कष्ट सहन करून आज मथुरा माता देवकी माताजीने सांगितलं म्हणे मस्त इथले तांगेल जीवनांत त्रास आलो सहन करून नम्रपणेनं त्यांनी कशी त्यांनी प्रचार केला तशी तांगेल ते आचार आशिल्ले आम्ही तांगेल ते प्रचारा भितरी आणि तांगेल ते व्यवहारा भितरी आमका कळण्यात थोड्याची लीला मथुरा माताजीने आजी आमका सांगितली असा तांत आमका कळण्यात की कशी प्रभुपाद एकदम सिंपल आशिल्ले सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग ते सांगत आशिल्ले आणि तांगेल जीवनांत बिची त्यांनी ताचे अळवडसून घेतला आणि हे भक्तीन तू आमका मुखार वचका हे करका जाल्यार आम्ही हे नियम प्रभुपादान आमकां सांगिल्ले आसा ते आमगेल जीवनांत आम्ही अळवडसून घेतले मात्र आमकां भक्तीन तू मुखार वचक भारी उत्तम एक मार्ग जाता म्हणून आमकां समजून घेता तू आणि ऑलरेडी लेट जाले आसा हांव हांगाचे विराम दिता आणि आज सर्वांक प्रभुपादाले सिलेक्टेड भगवद्गीतेचे वर्स सांगिल्ले लोकांक प्रभुपादाले सुंदर एक लिले बद्दल आमकां सांगिल्ल्याक मथुरा माताजीक आणि बाकी सर्वांक श्लोक सांगिल्ले लोकांक म्हगेले कोटी कोटी दंडवत प्रणाम आसा कसं लाग मायचे दिवस श्रेष्ठ आणि प्रभुपाद मस्त खुशी जावच्या पुराची हेवटा ऐकून तांगेले उद्देश मारी प्रचार करचेसलो लोकांक ಒಟ್ಟುಚಿ ಭಕ್ತಿನ ತಡಚಿಸ್लो आणि ते लोक भक्तीन जुडल्याची आणि प्रचार तांगेलो कंटिन्यूस चालू असा हे पळोवन प्रभुपाद भारी संतुष्टी जावच्या पुरा